जावंच ना. हे आमच्या गोराब्यात तूच जावन आसा चोंदरी आणि तूच जावन आसा सूर्य. आणि आमकां कितें डॅडी, तुका दिसना ह्या सोबीत चोंचोळ्यार एक तरी नोकेत पिकोवंक जाय आसलें म्हणून. तुका दिसना हांवें तुका एक तरी नातवाचें सूख दिवंक जाय आसलें म्हणून. आयज 7 वर्सां सोंपतात आमच्या कासाराक. तरी आसतना म्हजें 7 वर्सांनी संवसार सोंपना. तूं जाणाय म्हजी एक सजा नासली. 9 वर्सांपासून तागेर भुरगें नासलें. लोक तिका खेळटालो आनी ती म्हजी येवन वाडटाली. एक दीस हांवें तिका सांगलें, तुझ्या पासून हांव देवा लागीं मागतलो. याच पासून तुका एक सांगता 7 वर्सां तुमच्या काजारी जिवितांत हांवें तुमकां एकामेकाक लागीं येवन आयलें पळोवंक ना जितली हांव तुमकां आतां पळयतालो आनी देखूनच म्हाका जाय आसलें फुडलें जिवीत तुमी एकामेकाक सांगाताक चाललेलें देखूनच तें म्हाका जाय ताच्या सांगाताक म्हाका जिवीत चालूंक जाय पूण म्हाका भिरांत दिसता ते म्हाका डिवोर्स दिवन म्हज्या जिविताचे पयस जायत म्हणून कालूच म्हाका कोणें तरी सांगला ताका एका लोकांक अशें उलयतना पळयला म्हणून लोक जायते सांगतात म्हाकाय कोण सांगतालो तेका दोतोराचें आसलें म्हणून हें ताका कितें जालां देव आमकां भुरगीं दिता एक बियाचें पाकीट कशें ताचेर बरयलेलें आसना ती कोण जातेली पळय तें पूण आवय बाबाचो कांय जावन आसता
ताका बरें सारें घालून बरें उदक घालून हें झाड वयर काडपाचें. म्हणजे जावन आसा देवाचें देणें. ते जायते जाणांक पावस जायना. भुरगें जावन आसा गिरेस्तकाय ची देव विचून काडून एका आवय बापायक दिता. देखून ही गिरेस्तकाय केन्नाच दुसऱ्याक